स्लीप जावन पडली कितें वणे हा हांगासर ओके परराच्यान म्हापसा वयताली ओके कितें सबकॉन्शियस आसा आता जाली सारकी कितें इंजरीज जाला तिका इंजरी पांयाक लागला आनी मागीर ढोपराक लागला कितें आसता न्ही सगळ्यांक खबर आसा हांगा प्रॉब्लम आसा म्हणून कोण उलयना ताका लागून उलोवन कितें फायदो ना क्वाइट सरकार फेलियर जालें हितून एवरीबडी इज फेलियर एवरीबडी इज फेलियर इवन सिटीजन इज ऑल्सो फेलियर कित्याक ते तोंड उगडना स्पेशली इंडियन कितें आसा न्ही तेन्ना कोण मरना तो पण जायना काम कोण तरी मरपाक जाय सॅक्रिफायस जावपाक जाय कोण तरी तेन्नाच मागीर काम जाता आतां पळय हांगा लायट ना आतां पडले म्हणून ओके रातचे न्ही आम्हाला त्रास आसा लायट दिसता फक्त पण एकूय चालू ना करतात तात्पुरते करतात आणि 4 दिवसा भितर रोखडेच मागीर परत जातात आता तशें करतात ते सारकें करूंक जाय न्ही ते केन्नाचे न्हू असो आहा ह्या संबंदीत 4-5 फावट केला तेणी परत ते 8 दिवसा मातसो पावस पडलो कितें जाल्यार परत हे आता तात्पुरते करतात ते साहेबांनी घेवटेन हे पयशे घेत आसताले न्ही रिपेरींग करपाचे आतां वता ते आतां कितके आतां खड्ड्यामध्ये आसा ते तपासून ना पळय पडटा जाणा प्रत्येक वर्स लपडीत आता पेपर हांव पडपाक लागला सर खड्डो व्हडलो खाळ कितें पयर घातली आसता मातशी तरी फूल घालपा जाय न्हू व्हडलो पावस पडशीत न्हू कांयच दिसना रस्तो कितें आनी रस्तो कितें उदीक कितें कांयच कळचें ना लक्ष घेवपाक जाय मुन्सिपाल्टीन घेवपाक जाय हे पंचायत पडटा काय मुन्सिपाल्टी खबर ना ते म्हाका पडटा तुका पडना लोकांक त्रासां घालता फोंडां घालता ही हां रस्तो खरो मरे कितें तरी गणपती लोकांचे पावले बायल पळय मरे ती बायल कशी पडली ती बायल ताका जबाबदार कोण हेका PWD जबाबदार हेका कोण जबाबदार हेका मुन्सिपाल्टी जबाबदार पंचायत जबाबदार ते तकली फुटली मरे त्याची हां अशाच आश्वासन दिता कामात जायना यांचे कितले वर्सांचे रस्तो हेचे पळयता कितले जाले काम करता करता म्हणून हांव स्वता पडपाक लागलो फूल आनी उदीक येता पळय कांयच कळचें ना खड्डो आसा काय म्हणून म्हणजे उदक भरता हांगा फूल अरे पळय अशें उदीक येता आनी हेवटे उदीक येतात नमस्कार हांव आसा सध्या म्हापसा जो बोडगेश्वर देऊळ आसा त्या रस्त्याचेर जो रस्तो कलंगूट वयता थंयसर आनी हांगासरले जे व्होणे आसा त्या व्होण्यान पडोन एक बायल जी आसा ती सबकॉन्शियस जाल्ली आसा सध्या रस्त्याची कंडिशन जाल्यार पळयत जाल्यार सध्या ह्या पुराय रस्त्याक व्होणे पडलेले आसा आनी पळयत जाल्यार की डीप व्होणे असल्या कारणान जो डेप्थ आसा हो कळना आनी सध्या कंटिन्यूअस पाऊस आसा आनी पावस पडल्या कारणान तेतून उदीक भरले वयता आनी तेजो जो डेप्थ आसा तेजो जो जजमेंट जायना आनी ताका लागून गाडी खंय तरी त्या व्होण्यान वयता स्कीड जाता गाडी आनी पडपाचे चान्सीस आसतात
अशाच कारणाक लागून ह्या व्हड्यान जेन्ना त्या बायलेचो गाडी आशिल्ली ती गाडी जेन्ना ह्या व्हड्यान गेली तेन्ना तिचो खंय तरी बॅलन्स गेलो आनी ती स्कीड जावन खाला पडली